प्रमोद नायक आम्ही भाई म्हणटा सो आज अनओपोज्ड चेअरपर्सन कुचडे खातीर मुन्सिपालिटी जालो हांव ताका कुचडे सगळ्या मुन्सिपालिटी वाटेन आनी तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी वाटेन आनी भारतीय जनता पार्टी वाटेन हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा जो टर्म जरी तरी कमी आसा पूण तो काम करूं शकता आनी ताका धाडस आसा सो आय विश ऑल द बेस्ट आनी मागता की ज्यो गोष्टी जशें आज स्ट्रे डॉग्साचो विशय खूब वाजला आमच्या मतदारसंघात स्ट्रे डॉग्साचो विशय आसा तो मुन्सिपालिटीन हँडल करपाक जाय हांव खात्री मागता की प्रमोद बाब जो चेअरपर्सन घेतला along with चीफ ऑफिसर आनी जे एडमिनिस्ट्रेशन लागता ताका घेवन तो स्ट्रे डॉग्साचो इशू एक हांगा त्रास जाता लोकांक तो सोल्युशन काडटलो हांव आनी आमी सगळे कावन्सिल ताजे वांगडा आसतले ताका हेल्प करपाक हो स्ट्रे डॉग्साचो इशू पयले बाकीचे इशू खूब आसा रस्ते आसा हे आसा बाकीचे इशू आसा ते आमी कशें करपाचें आमी वांगडा मेळून करतले आय विश हिम ऑल द बेस्ट कशें दिसलें कितें आज खऱ्यांनीच म्हाजो आयुश्यांतलो बरो दीस आनी टर्म जरी म्हाका मेळ्ळो हांव ह्या टर्माक म्हणजे जाता तितले पर्यंत 15 दिसांक सगळें 15 येवन तें काम दिवपाक वयतलो खुशी भोगता की म्हणजे बरोबरचे सगळे कावन्सिलर म्हाजे बरोबर रावले आनी म्हाका ह्या पदार घालून बसयले आनी हांव तेंगेली सगळे ग्रुपार घेवन काम करतलो कोणाक भेदभाव करपाना आनी आयज आमदार आमचे बरें आसतलो काम असल्या कामाक आनी आमदार हांवें परत तांकां रिक्वेस्ट केला ताणें हांवें तें घेवचें आनी सांगपाचें म्हणल्यार मेन गजाल म्हणल्यार जे कोणाचे उरले ते जाता तरी कंप्लीट करपाचें आनी कित्याक तुमी करपाचें आनी आतां म्हणला की डॉग बिजा लागून डॉग काडपाचे ते कशें तुमी हँडल करतले स्ट्रीट करपाचें कुत्र्यांक कुत्र्याचें तें आतां आमदारान हल्ले कडेन आसा जी गोश्ट खरें ती सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर आहा ती सारकी फॉलोअप करून आमी फुडें पावयतले आतां तुमकां कमी टायम मेळ्ळा तितून तुमी दाखयतले हय कमी टायम मेळटा तेन्ना हांव धरून बसना कित्याक समज एक 8 वरां काम करता तें मातशें हांव वाडयतलो एक 10-12 वरां काम करता मातशें चड वर करपाक गेलें म्हणून म्हाका वचपाना म्हाकाय काम करपाक मेळटा हांव काम करून येयलो मनीस आनी तेका काम करपाक तेका कसलें भंय आसता 95% काम जाली म्हणटात आतां बेगीन करून इनोग्रेशन कितें घेता भितर हय जाता तितलें बेगीन काम करून घेवपाक सगळें कितें आमगेलें म्हागेले वोटर ते म्हागेले भावंड भाव लोक हांव तेंचे खातीर बेगीन जाता तितलें काम करून घेता